जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्या जेजूच्या नांवान हांव येवकारताय म्हज्या युट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हे एजराच्या पुस्तकांतल्यान 9 वड। तर प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हे आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवय आनी बुद्धी घेवया आनी हेच देवाच्या उतराचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया आनी देवाचें उतर कितें सांगता ताची आमी बारीकसाणेन आमी तें आयकुया। तर एजराचें पुस्तक 9 वड। हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लोचतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक। म्हज्या देवा, हांव घाबरतां कित्याक आमच्या तकले वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गाक तेंकोसोर चडला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार एजराच्या पुस्तकांत 9 वड म्हणटा, हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लोचतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो आमी लोचतेलीं देवाक आमचें तोंड दाखोवंक, कित्याक जे पातकांत आमी जियेता ते पातकांत आमी बुडल्या त्या पासत आमी लोचतेलीं देवाक तोंड दाखोवंक। आनी म्हज्या देवा, हांव घाबरतां कित्याक आमच्या तकले वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गाक तेंकोसोर चडला। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार एजराचें पुस्तक हे वेळार म्हणटा, म्हज्या देवा, हांव घाबरतां आनीक आमी भियेतेलीं जेन्ना हें आमचें खोटेपण जिवितांत आसल्यार। तर हे वेळार म्हणटा, कित्याक आमच्या तकले वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनीक गुन्यांव स्वर्गाक तेंकोसोर चडला। तर प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हे खोटेपणांतल्यान आमी भायर सरुया आनीक एक नवे जिविताची सुरवात करुया आनी देवाच्या पांयांशी बसोन आमी देवाक आमी भुजोया। तर हे वेळार हें एजराचें पुस्तक आमकां एक शिकवण दिता, हे खोटेपणांतलीं आमकां भायर सरूंक उलो मारता। तर प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हे खोटेपणांतल्यान आमी भायर सरुया आनीक हे खोटेपणांतलीं आमी भायर सोदता आसतना आमी देवाचो आदार आमी मागोया। प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणांदो हे वेळार हो विशय हांव घेवन आयलां एजराच्या पुस्तकांतल्यान 9 वड। तर तुमचे लागीं हांव मागतां, जी कोण हो म्हजो विडियो पळयतात तांकां एक विनंती करता, जाता तितलो हो विडियो शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर परगट करात। ती तुमकांय संदी दिल्ली आसा देवाचें उतर परगट करूंक। जाल्यार मागतां तुमचे लागीं हें देवाचें उतर चारूय खंयच्यानी जावं दी आनी जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर परगट करतलीं, दुसऱ्याक तुमी वाडटलीं, ताच्या जिवितांत ती बदलणी जातली आनी देव तुमकां इनाम दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हो म्हजो विडियो पळयतल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हांव म्हजो विडियो सोंपयतां।